इशू तुमगे मिडियाचे तुम्ही हायलायट केला हिंग एक्सिडेंट जाता पोर एक्सिडेंट जाले आता कितलो तेंप जालो हेजे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना कित्या लागून सॉल्व जायना आमी जाताय न्हू आतां ऑथॉरिटी येयलो आहा ऑथॉरिटी म्हणटा की एक्वायर करूंक जायना ओके एक्वायर करूंक जायना तुमचे प्रॉब्लेम कितें सांगाय मरे तुम्ही आतां तूं म्हणटा इंडियासून 3 मीटर रोड करपाचो 3 मीटर तुका तुम्ही प्लॅन काडो हा प्लॅन दाखयला तूं आतां म्हाका ऑनरेबल वचून रिक्वेस्ट कर म्हणटा ओके हांव कोता तुका प्लॅन आहा कितू एरिया जाय ती येता हिंग उब रावताय दाखयता इन्स्पेक्शन करता वयता कित्याक लागून म्हळ्यार गोवमेंटाक दाखोवपाक की आमी गेले इन्स्पेक्ट केलें म्हणून अरे कायद्याचे आडाय मरे तुमी आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान जर तर हिंग एक्सिडेंट जावन कोणू मनीस मेलो वी आर गोईंग टू फायल PIL अगेन्स्ट द डिपार्टमेंट अरे हो रोड आसताय मरे तेका त्या PWD न्हू आसताय जो रोड पळय आहा हो रोड दे आर नॉट द इंजिनियर MLA इंजिनियरू सरपंच इंजिनियरू अरे तुम टेक्निकल कित्याक केले रे तुम डिपार्टमेंट पोशारी कोना आज तुम म्हणटा स्पीड ब्रेकर घालूंक जायना हें घालूंक जायना तें घालूंक जायना हांव जाणा तुमी रायटान मागपा जाय लॉ जावपा जाय अमकें म्हणून पूण तुमी सांगा हिंगा पेंडींग आहा आमकां आमी पळयता आमी वयताय कोर्टान आनी सांगता हेका हिंग वचून लोक वता कोण खंयचोय न्हू डिपार्टमेंट पेंडींग कोना हे पडे आहा हे पण ऑफिसर आहाय ते आपण आपल्याचे हांगाचे घेवपाक सोदनाय आतां ते सांगता हिंग लुगार जाव कितू लुगार जाव सांगू सांग तेका आतां हो कितू तेंप जालो हिंग ऑफिसान बसताय आनी हिंग लोकांक सांगता हिंग लोक मोंदी आनी हांव सांगता तुका PIL घात तेंचे हिंग एक एक्सिडेंट जावन मनीस मेल जाल्या पळयता ते कितू कापास आहाय ते अरे गोवमेंट हितू हेल्प कोता गोवमेंट हुंयचे कोडे फायल पेंडींग आहा दाखोयाय आमकां आमी मुखार आसता आमी चोयताय तुमी एक हें दाखोयाय मरे पण ते दुसरी उदो वयता 4 म्हयने जाले उदो वयता कांय ना रोड काटिंग जाय म्हणटा आतां रोड काटिंग जायना सो ती काम जालें आमी मुखार सगळ्या काम जाता आमी चॅलेंज जाता गोवमेंट हितू हेल्प कोता सगळे डिपार्टमेंट सगळे मिनिस्टर सगळे MLAs हे इंजिनियर पळय आहाय तांकां युजलेस पयर 2 लोक मेले न्हू फाटीं 2 मेले आनी एकीन पयस 2 मेळ्ळे आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हाटाय आनी आतां तुमी सांगता जेवा एक्वायर करूंक जायना एक्वायर करूंक जायना ओके तुका प्लॅन आहा कितें जाय थिंगा बाजाराक वचून हांवें कितें मागपाचें यू आर रेडी आय एम रेडी अरे आमी आज काम केलां आमगे गांवां लागून आमी हेजीचे पासून आमी काम कोताय आमी कोण पेड कोनाय आनी आमी आतां लॉयराक काडो आहा आमी वी आर फायलींग द PIL एक मोंदी आनी दाखोयनी मेळ्ळी आमी इन्स्पेक्शन बी केलें पयलीं स्पीड ब्रेकर घालपाचें आनी ते इन्स्पायट ऑफ दॅट हे लायनीक देखून कितले स्पीड ब्रेकर घालपा जाय इन्स्पायट ऑफ दॅट तेंगे तें अजून कांय जालें ना आनी तें केलें जालें एक्चुअली म्हाका मोर दॅन 6 मंथ्स मायज जालें आसता बट वाय नॉट पुटिंग एटलीस्ट स्पीड ब्रेकर काय म्हणटा ते तेंगे तें आतां पास आसपा जाय आज लास्ट टाइम तुम्ही आमची हें दाखयलें तेन्ना चोयलोलें हिंगा आमचे फ्रायडे सॅटर्डे 2 एक्सिडेंट जाल्ले आनी आमचे सॅटर्डे जालो तो हिंगा आमचो हावसिंग बोर्ड उपासनगर थिंगाचो आनी अजून भाऊ ICU हॉस्पिटलां आहा सिरियस कंडिशनान आनी न्हू आजी मॅटर हो जायत पाटी हिंगा ते इन्स्पेक्शन बी कोण गेले सायड स्पीड ब्रेकर घालपा आहाय म्हणून सांगता आतां सरपंचान कांसाले सांगितलें अशें करून पूण अजून इम्प्लिमेंट जालो ना देखून हांव मागता बेगीन कितें सिरियस एक्शन घेवन कोणाचो लायफ कोण रिस्क जायना आसतना पयलें बेगीन कितें मॅटर हें सोल्युशन घेतलें जाल्यार न्हू बेगीन सॉल्व करपाक जाय जो वॉर्ड कुयेली विलेज पंचायत कावन्सिल वॉर्ड नंबर 9 आनी हांव हांगा सरपंच आसा आनी जेन्ना हो हॉटमिक्स केलो जाले आतां 4 म्हयने तेन्ना हॉटमिक्स केला तेन्ना आमी इमिजिएट रेजोल्युशन दिवन रोखडेंच हेका सेंड केल्लें आनी ते आपले ट्रॅफिक पुलीस बी येवन तेणी इन्स्पेक्शनय केलें आतां म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो पूण तेजेर अजून तेणी स्पीड ब्रेकर घालपाचें तेंची कांयच हालचाल ना म्हणजे आमी तांकां सांगलेलें ताबडतोब आमकां पयलीं स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून हें आतां तेजें आनी न्यू सोल्युशन करपाक म्हणजे मातसो वायंडींग करपाचो कॉर्नराचेर ते म्हणटा तो प्रोसेस चालू आहा MLA सरान ते तांकां हाडून इंजिनियरां बीन हाडून तो आतां प्रोसेस चालू केला पूण ते भाटकारांनी दिवपा जाय तो आपूण उलोवन घेता म्हणटा पूण आमकां पयलीं इमिजिएट तेजे स्पीड ब्रेकर पडोवन तेजे तरी इमिजिएट कितें जावपा जाय हांगसर कितें जालां हो मरे तो स्पोट आहा न्हू मातशें बरो डेंजर आनी आमी जुबलेट हॉल आसा पळय थंयसर आसा वेलसांव आमचो जो रोड जो वेलसांव तेन्ना आमी भितरल्यान इंटरनल रोड आमी गेले जाल्यार आमी कुयेली कांसावली हो रोड आमकां मेवता आनी रिसेंटली आमी हो तो रोड जायतो पिड्यार जाल्लो तेन्ना आमी हो हॉडमिक्स बी घालून आमी दिल्लो आनी आतां जेन्ना तो हॉडमिक्स घातलो तेन्ना साकून गाडी बरी फास्ट लास्ट टायम म्हाका 5-6 म्हयन्या पयलीं देखून बरो एक्सिडेंट जालो एक्सपायर्ड बी जाल्लो इतली स्पीड मारता नॅरो रोड तरी आसतना इतले फास्ट वयता
कंट्रोल ना म्हणजे हांगासर एक बरो हो जो स्पोर्ट आहा तो व्हेरी डेंजर आनी हो स्पोर्टान म्हाका दिसता गाडी येता वयता तेन्ना दिसती पडना एक्चुअली स्लो रावन वचपाक जाय पूण एकदां ड्रायव्हर कितें करता आपल्या स्पिडीन वयता म्हणटच आमी आतां इन्स्पेक्शन केलें रोखोजूय आमचो सोशल वर्कर वेलसांचो ताणें आमच्या नोकरी करपाक नोकऱ्याक जमून 2 फावटी एक्सिडेंट जाले तेका खूब हांवें PWD तशेंच आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा जे आमचो हाकाय आपयलो कित्याक हे रोडाचे आमकां सायड इन्स्पेक्शन करता आनी आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें हांगासर एक हें आसा पोल आसा आनी हो पोल आसा तसो हांगासर रोड नॅरो आसल्या प्रमाणे आतां ही प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आतां आमी ते जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा ते कडेन डिस्कस करपाक की आमी बाबा आमकां अशें इल्लोसो आमकां इल्लो लुगार जाय सो आमकां ताका रिक्वेस्ट करपा पडटलो नाजाल्यार क्वेश्चन करपा पडटलें हेजें कितें जर आमी सोल्युशन काडून हें करचें पडटलें थोडी टायम जावपाक शकता नाजाल्यार आमी जर आमकां ते ओनरान बरें मनान तो दिलो जाल्यार आमकां प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता जाता बेगीन जर तर ताणें दिलें हांव ताबडतोब आमकां PWD सांगून आमी हो रोड जाता ते भाशेन तो नॅरो आहा तो ब्रॉड करपाक आमी वावरतले